वातेक सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या क्रिस्तानाच्या तिसऱ्या आयताराक गावते वो संतोषाचो आयतार म्हणटात. आयचो विशय वचात, मागलोल्यांक फावो तें करून खुशालकायेन आयती रावात. हो सेवादोर आमकां जिविताची दर एक घडी संतोशान जिवंक आपयता. दुखाच्या वेळार देव आमकां निवारतलो. हो परवसो धरून खुशाल जावंक आपयता जाल्यार सुखाच्या वेळारूय ताजी बरेपणां नियाळून खुशाल जावंक उस्कायता. आमी खरेंच संतोशी जातल्यो जाल्यार देवान आमकां दिल्ली देणी देवाच्या आनी पेल्याच्या बरेपणाक वांटुया. देवातायन आमची खरी खुशालकाय आसा म्हूण वळखून घेवंक ह्या मेसांत आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भणीनो, जे भाशेन सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. आयचो आयतार गावदा ते सांडे वो खुशालकायेचो आयतार. सगलीं आमी खुशाल आसूंकूच जाय, कित्याक देव आमचो मोगाळ बाब आमकां खुशाल दवरता, आमचें दूख पयसायता. आदवेंताच्या काळान आमी आसा हें सोत ओळखून घेवन जेजूचे परबेक आमी खुशालकायेन आमची तयारी करता आसतना आमी चुकल्या आसतलीं, पडल्या आसतल्या. आमचें उतर दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक ना, तांच्या जिवितांत कोडूसान हाडल्या आसतली. दुसऱ्यांची खुशालकाय आमी काडून घेतल्या आसतली. हें सोत ओळखून घेवन काळजांतान देवाचे काकुतीकुलो मारून सगलीं आमी बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसोल बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. So
प्रार्थुया. थोडे घडयो आमी उगीच रावन आमचे दोळे बंद करून देवा लागीं आमच्यो गरजो आमी दवरुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन त्याच देवान आमकां कृपेन आशिर्वादान भरचें म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे पोरबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हडतो सरवंडार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदांच व्हडा संतोशान समरंभूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोपोनियास प्रवातेच्या पुस्तकावयले वाचप. सियोनाचे धुवे संतोषाची गितां गाव. इस्रायला खुशालकायेन जय जय कर. जेजुरल्याचे धुवे आनंदवरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान खुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फर्मोन पडटले ते सर्वेस्परान पयस केले. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाल्ले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोले म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसले विशयी उलोवन म्हणटली, सियोना भियो नाका, तुजे हात गळोवंक दिवं नाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा. पदवेदार झुजारी तो, तुजे विशयी तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. आनीक पाट म्हणया. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातेवन रावता म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजे बळ, ताचे हांव किर्तन गायता. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटले. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्यांक परजांक पळयात ताची कौतूक कर्तुत्वा. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विजमिता. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतलेल्यान गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. भाग्यूंत पावलून फिलिपकाराक बरयलेले चिटी वेली वाचप. भोव मोगाल आनी आपुरबायेच्या भाव भयणीनो, सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी येवचो जालो, कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करूं आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जानवायेन आटापूंक जायना. ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें
राखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुस्कोळ लोक स्नानदातार जुवाबाक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावळी आसात, तांणी कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसुणदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलेलें ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलाटां घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे बासावणेक अदीक अदीक रावतालो देखून सगल्यांच्या मनांत जुवांवा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय म्हूण. जुवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवन बळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो न्हय. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसळून नितळ करतलो. गंव आपल्या कोण्यांत भरतलो आनी तोंड पालोना तसल्या उज्यान लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्यो जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शिव वर्तमान परगडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, वचात, मागलोल्याक फावो तें करून खुशालकायेन आयती रावात. हो विशय आयज आमकां कितें सांगता काय? बाबा भणीनो, हांव दादरा नगर हवेली ह्या मिसावांत वावर करतां आनी होच अणभव आयज तुमचे मुखार हांव दवरतां. कशें म्हज्या लोकांनी एक दीस जायतें दूख भोगलें आनी थोड्याच वेळान तांच्या जिवितान सुखूय तांणी अणभवलें. 2023 ह्या वर्साची ही घडणी. दोनपारचो वेळ अडेज ते 3 बरोच पावस पडपाक सुरवात जाली आनी लोकांक दिसलें की लोक शेतान काम करतालो, पावस येतलो, पावस वेतलो. पूण बाबा भणीनो, हो वेगळोच पावस आसलो. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा क्लाउड बस्ट. आनी हें जालें तेन्ना 2 वरां भितर म्हज्या बाबा भणीनो आमच्या दादरा नगर हवेलीन दुखाचो पड्डो पडलो. आनी कितें जालें जायत, शेतान वावर करतल्या लोकांक दिसलें उदक वेतेलें, पूण उदक चडलें. अर्दो माड तरी उदक थिंगासोर चडलें. जी लोक आसली शेतान व्हांवून गेलीं, थोडी मेवलीं, आयज पासून थोडी मेळूंक ना. आनी असल्या वेळार बाबा भणीनो, आमच्या लोकांचीं घरां थिंगासोर आमचे भाशेन चिऱ्यांची न्हय, कॉंक्रीट ब्लॉक्सांची न्हय, तेंची फकत ते बडयो लायतात आनी ह्या बडयांक माती थापतात, तसलीं घरां. आनी पळोवचें आमी
उदक जेन्ना ह्या घरांनी लोटलें तेन्ना बाबा भणीनो आमच्या लोकां कडेन पयशे नात पूण तांचे कडेन भात आसलें, तांचे कडेन तांदूळ आसले, तांचे कडेन दाळ आसली, कोड्यान भरलेली, सगळी उदकान गेले व्हांवोन. जे इल्लेशे तांचे कडेन आसले ते सगळेंच गेले व्हांवोन. आनी तेन्ना बाबा भणीनो म्हज्या लोकांनी म्हाका म्हटलें, फादर देवाक आमचें कितें वायट दिसलें काय, जें कितें आमचें थोडें आसलें तें आयज गेलें. आनी तेन्ना बाबा भणीनो 2:30 जालीं, 4 जालीं, 5 जालीं, लोक जेवंक नासलो. खंय जेयतलो कितें करतलो काय सगळें व्हांवून गेलें. पूण रातचे 10-11 वाजता म्हळ्यार जो लोक वयर आसलो, सुरक्षीत आसलो, तांचें कर्तूब म्हाका एकदमूच बरें लागलें. गरीब लोक तो, पूण सगल्यांनी भाकरी करून, थोड्यांनी शीत करून, थोड्यांनी दाळ करून दोंगरार सार देऊन ह्या लोकांक ती पावली. आनी तांच्या बरोबर आमी सकाळची 3, 4, 5 पासून ह्या लोकांक जेवण वांटताली. आनी ताका लागून बाबा भणीनो आयचो विशय म्हाका एकदम बरो लागलो. वचात मागलोल्याक फावो तें करूंक खुशालकायेन आयती रावात. कोण ती मागलेलीं जायत? हू आर द एनॉयटेड वन्स? जीजस इज द एनॉयटेड वन. चर्च आमची एनॉयटेड जाल्ली आसा, मागलेली आसा. आनी ह्या इग्रोज मातयेन आमी सगळीं बावतीस घेतलेलीं आसात, ती सगळीं मागलेलीं आसात. आनी हाका लागून बाबा भणीनो वॉट इज आवर जॉब टुडे? कितें आमी करचें काय? कसलो आमचो संवकार आमी दुसऱ्यांक दिवचो काय? आनी हाकाच लागून बाबा भणीनो सांत मादर त्रिजा हे भाशेन म्हणटाली, गिव अंटील इट हर्ट्स. दियात, भरपूर दियात, भरोसो दियात, आनी देव तुमचे उटयेन त्याच मापान दितलो. आनी हाकाच लागून बाबा भणीनो आयज पयलें वाचप आमकां सांगता, खुशाल रावात. देव आमचे बरोबर आसा, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. हे सोफोनियस प्रवादी आयच्या वाचपांतल्यान आमकां उक्तें करता. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता भाग्यवंत पावलो फिलिपकारान बरोवंक म्हणटा, ही खुशालकाय जी आमच्या जिवितान आसा ती वाडटेली जाल्यार आमकां थोडे तेणें मार्ग दिलेले आसात. पयलो मार्ग सोंसणीकायेचो मार्ग. दारुणाय दवरिनाकान, राग दवरिनाकान सोंसणीकायेन जिवीत जिवंक जाय. दुसरो मार्ग ताणें आमकां दाखयला, मागणें करात देवाक दिनवासात. मागण्यांतल्यानूय बाबा भणीनो कितली खुशालकाय आमी एकामेकाक दिवंक जाता. तिसरो मार्ग ताणें आमकां दाखयला आनी तो म्हणजे शांतीन जियेयात. आनी आदव्यांचो सकाळ जेजू आमचो सर्वंडार ही शांती आमकां घेवन येवचो आसा. आनी हाच्या शिव वर्तमानान पळयता, जेन्ना स्नान दातार जुवांवाक लोक विचारता आमी कितें करचें, वॉट शूड वी डू? सैनीक विचारतात, 2 वसुलदार विचारतात आनी जुवांव तांकां बरो जबाब दिता. जें कितें तुमी वावर करतात तातूंत दुसऱ्यांक फसयनाकात. जें कितें तुमकां जबाबदारी दिल्ली आसा ती जबाबदारी बेस तरेन पाळात. जें कितें वावर तुमकां दिल्लो आसा लोकांच्या फायद्या खातीर तो करात. बाबा भणीनो हेंच न्हय काय तें मागलोल्याचें काम, हेंच न्हय काय तें म्हजें आनी तुमचें काम. देखून बाबा भणीनो आयज आमी थाराव घेवया. सान फ्रांसीस शावियरान आपल्या जिवितान होच थाराव घेतलो, म्हाका सगळें देवान दिल्लें आसा, पूण सान फ्रांसीस शावियर हे संवसाराची खुशालकाय सोडून देवाचे खुशालकायेक लोबदलो. हीच ती म्हजी गिरेस्तकाय. दीस इज माय वेल्थ, आय शूड टेक इट फॉरवर्ड. आनी ताणें सगल्यांक दिली, आमकांय गिरेस्त केली, संवसाराक जेजू दिलो. ही खुशालकाय ताणें वांटली. तर बाबा भणीनो आज ह्याय मिसांतल्यान आमकांय तीच करपा, आमकांय तोच भावार्थ आनी आमकांय तेंच देवाचें देणें आमी मागुया. आमी खुशाल रावया, दुसऱ्यांक खुशाल करुया, तेन्नाच जेजूची खुशालकाय ह्या नाताळांच्या समयार आमी दुसऱ्यांक दितल्या. हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. बाबा भणीनो सगळीं आमी आतां उबी रावया. जो भावार्थ आमी जियेता वच भावार्थ परतून उच्चारून सगळीं आमी बराबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार तुमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो
कुमार मरी थंय जल्मलो पोंस तेकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलोन ताका निकिपिलो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बाबाच्या दुसऱ्याक बसला थंय जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भोवतांचो एकठांय पातकाचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. तर म्हज्या भावा भयणीनो आमच्या काळजा मनान आसलेल्यो गरजो देवा मुखार दवरून देवाचो आदार मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवान आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचो मोग सोमेस्त सोवे वाटूंक सदांच आयती आसूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुशलकाय लोकांचे सेवेंतल्यान मेळटा म्हूण ओळखून घेवंक आनी भेदभाव करिनासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आपस्वातीपणान जियेतोल्या दर एका मनशाचें काळीज देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा सेवेंत बोल्लोलें जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतोल्या दर एक मनशाच्या देवान आशिर्वाद घालूंक आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन तांचे आवंडे पोरणे जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. स्वर्गींचे बापा खालतिकायांनी आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तांचे तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी सदांच आमच्या जिवितांत आपस्वार्थपणान न्हय पूण स्वाती मनान एकामेकाची आमी सेवा करूंक तूंच आमकां कुरपेन बर आनी कुशालकायेन जेजू तुज्या पुताक ह्या नातालांच्या सोमयार आमच्या काळजान घेवंक कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें. सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीर धरून आमी आतां आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबऱ्या सांगाती तुजें मोगाचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. Povit, povit, povit. Dobarraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूं सोगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासा कुरात. Bavartaco gut porkotuja. Sobie Jezu się moronami somorąta. Dusze ponosi won ponami porgota. Dusza henian ami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा, सायमन आमच्या आदारी गोंवडी बापा आनी सोगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुरमेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टायत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या अपजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर मागता. आमकां मरे देवाचे सांगती बागेवन जुजे बागेन फ्रांसीस साबेर बागेवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानव ते सगळे भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. मोगाच्या बाबा भणीनो अशें म्हटलेलें आसा,
When we share with others, our joy doubles. आनी हें सोत जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता देव आमकां खंयचे ना खंयचे वाटेन दिताच. आनी ह्या सोतान आमी चलोवंक ह्या अद्वेंताच्या काळान आमी अदीक गरजेवंतांचो आदार करूंक देवाची कृपा आनी बोळ मागून सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू आमकां आपली खरी खुशालकाय घेवन येता. ताच्या जेवणान आयज आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें, आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Daci mokar, luz riso
Jesus of faith, born in a song, Tashir Bavor, the road merta, Deva Gorson, Fokya Delta, Tensai Brahma, Nik Bord Maka. कुशालकायेन जियेल्लो जेजू आमच्या जिवितांत कुशालकाय हाडटलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवले बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोंक आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार आसा. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्र फ्रांसीस पेरेरा ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. टुडे दे वील बी मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच आयज सांजे 6:15च्या मिसार वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्म येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत जावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय धरची. डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फक्त व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर दोबाजीक जेजूच्या जल्माचें मीस आमी समोरपतल्या. आमचे आर्चबिस्प बोश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर आपलें येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर मीस समोरपतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही संदी हांव घेता.
आमच्या दादरा नगर हवेली आमच्या गोंयच्याच एक दोन प्रांताचो भाग आमचे बसत मागात, आमच्या लोकां बसत मागात आनी आमी तुमचे बसत मागतले हांव आनी आतां त्या नातालांची कुशालकाय जेजून आमकां सगल्यांक कुशालकायची दिवची म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी कुशालकाय परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मुयमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांठाव. आमेन. San Francisco,